टोटल 4 कॉलां येयल्ली असली। एक कॉल ते मागरान ते घराचेर पडलेले झाड ते आम्ही क्लियर केले। तसेच आम्ही बायणां येयले, बायणां आम्ही 2 कॉलां केली माडाची, ती क्लियर केली। घरारूच पडलेले? हां, माडूच पडलेले, घरार पडलेले, ते क्लियर केले आम्ही। जे फायर ब्रिगेडी जे मनशां ते काम करतात तांकां हांव देव बरें करता। ते आमचे एक कॉलाकूय ते येयले हिंगा हेल्पा पावले। आखे आमचे हिंगाय पडलेले आमचे बायणां थिंगाय ते झाड पडले तें कात करून सगळे करून ते येयले। पावस पडल्यान परत एक फावटी हांगा जी शेल्डे पंचायत एरिया परत लायटीक लागून अफेक्ट जाल्ले आसा। काल रातच्यान लायट येता वयता, तशेंच मोस्टली अग्यार सुमारे 8 वरां सुमार लायट बंद आशिल्ली। जेन्ना राती 11 सुमार जो पावस चालू जालो तेन्नाच्यान हो इश्यू हे आसता। आतां कंटिन्युअसली हो सेकंड टायम आतां बिफोर मॉन्सून म्हणटा तो पावस येयला। म्हाका कमी कमी आतां भायर वापर कार्ड कमी कमी 1 लाखा वयर आसा आनी काडपा उरला। ते पत्रे आख्खे काडटकीर मागीर कळटा रे ग्लास गेले मागीर 10-12 एक आनी आमगे मोदराचे एक किचन क्रॉकरी येता ते आख्खे मोडून गेला आनी 1-2 फुटाचो कॉर्नर येता मोदरा आख्खे ते आख्खे मोडला। तुमगे आख्खे मोडले दिसता न्हू? आख्खे मोडले। म्हाका लागता 6:80 वारो मारलो पळय तेन्ना आख्खे मोडून पडला।